marching to new heights of development under the dynamic and young leadership of Dr. Pramod Sawant. A visionary leader, a meticulous administrator, tirelessly working on the dream to take Goa ahead. Goa Ahead is brought to you by the Department of Information and Publicity, Government of Goa. Hello and welcome. This week we are going to look at a small village in Goa called Shel Medavli, which forced the government to walk back on its insistence of setting up an IIT in the village. The villagers were not opposing the educational institute, but fighting for their livelihood. What is the issue and how it all turned out? Now let us understand how a tiny village in Goa brought the government on its knees. It has been over 5 years ever since the Union Ministry for Education allotted a new Indian Institute of Technology to Goa. The institute may be at the top of India's educational hierarchy, but in the small state of Goa, it has failed to establish its base. Currently functioning from a temporary premise housed in the campus of Goa Engineering College, the institute is caught in controversy ever since efforts were made to identify a suitable site to construct a permanent campus. The successive BJP-led governments headed by then Chief Minister Lakshmikant Parsekar, late Manohar Parrikar, and incumbent CM Dr. Pramod Sawant have been at the back foot following opposition to the sites identified by the government, Lolia Pole village in Kankona and Shel Medavli village in Sattari by the locals. The educational experts feel Goa should not miss out on having one of the country's most acclaimed educational institutes, for which state government is also serious about. As we track the saga of state government's effort to locate a suitable place for this project, we understood that not one or two, but 4 sites have been identified so far. Since 2016, when the first site at Lolia Pole in Kankona was identified, it has witnessed multiple protests held by the villagers, shattering the state government's plan to construct a dedicated premise for the institute. IIT Goa started functioning from Goa 2016 in a temporary campus housed at GEC. With 150 seats in offering, the institute offers BTech, MTech and PhD courses in various core and 1 non-core branches, majorly in electrical engineering, computer science and engineering, mechanical engineering, mathematics and computing. It also offers MTech and PhD courses. The Narendra Modi-led government, in a cabinet decision in December 25, setting up 6 new IITs in the states of Goa, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Jammu Kashmir, Kerala and Karnataka. The total cost for running these IITs was 1,411.80 crore and would have been incurred between 2015 to 16 and 2018 to 19. However, while the first batch of engineers graduated in 2019-2020, with the commencement of the academic year in 2016, the Goa government has failed to get a permanent campus for the country's most highest institutes. The saga of Goa government's search for the land to house a permanent campus dates back to 2015-16, when a site in Dhargal Pernem was first selected by then Chief Minister Lakshmikant Parsekar. Union Ministry for Human Resource Development, now called as the Union Ministry for Education, rejected Goa government's proposal to locate a full-fledged IIT at Dhargal Pernem on the ground that the land was insufficient. The MHRD requirement was for 400 acres of land. The decision was taken following a survey by special MHRD team in the state. The site identified also had ownership of some private individuals, which MHRD did not approve of. Nearly 5,000 villagers gathered at the Bhagwati Mole Plateau in September 2016, opposing the government's idea to construct IIT campus at the site, which MHRD had even granted its nod for it. Nearly 318 acres of land was identified and earmarked for the institute. The villagers' contention to oppose that the plateau is ecologically critical and their generations of men and animals have hunted, gazed at the site. Further, the plateau feeds 4 streams that flow to the nearby Lolia River, which fulfills drinking and agricultural needs of total 14 populated wards of the village. The plateau also houses a temple of Betal god, where annual festivities are held.
The villagers had a massive signature campaign signed by over 10,000 people from Lolie-Pole and nearby villagers against the project. As the government failed to convince the villagers, the then Chief Minister Parrikar, soon after resuming charge in 2017, decided to call off the plan. In June 2017, Parrikar announced the government's plan to scrap the project at Kankona. ट्रेडिशनल एक्सेस या पाथवे बंद करने का कोई ज़रूरत भी नहीं है और ऐसा कोई इरादा एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का नहीं हो सकता है। एक टंकी गांव के लोगों के लिए, ये 2 टंकियां बनी जाएगी। ये जो है ये साइट सिलेक्शन कमिटी के मिनट्स में लिखा हुआ है। आमचो पास स्पेशल आपयल्ली की IIT लोलया आमकां नाका म्हण, आनी जेन्ना 1,500 लोक जाले आनी 1,500तले 300 लोकांक जाय आशिल्ली आनी 1,500 लोकांक IIT नाका आशिल्ली, ही मेजॉरिटी पळोवन नाका म्हण हांगच्यान लोलये पंचायतीच्या सरपंचान सर्जिकल अटॅक करून विथ सगळे डॉक्युमेंट्स फायल रजिस्टर घेवन सेक्रेटरी उपसरपंच सगळ्यांनी हांगच्यान पलायन केले. In 2017-18, the Sangam independent MLA Prasad Gaonkar had identified around 10 lakh square meters of government-owned land in Kortali village in his constituency. The proposal, backed by Kursalim MLA Nilesh Cabral, was welcomed by then Chief Minister Parrikar. Parrikar's sudden illness in February 2018 left the proposal in cold storage for nearly 1.5 years. Later, with Pramod Sawant at the helm of affairs, his cabinet in August 2019 decided to shift the IIT project from Sangam to Goleli Shale Melauli in Sattari. This in fact led to a political war erupting between Chief Minister and the MLA, wherein the former accused the legislator of being involved in land deals to push for the IIT project. CM also accused the MLA of failing to hand over the land to the government. प्रसाद गांवकार ते जमनीची डिलां करूंक भोंवतालो, ताका सारकें खबर ना. ते जागेचे डील करूंक तो भोंवतालो, ते खंय तरी सेटींग सारकें जालें ना तेजें, म्हणून पयलीं जागा दिना म्हटली. आमी सांग्या वयल्यान IIT सत्तरीन हाडचेच नासले, सरकारान डिसायड केला थंयच दितले आसले. जो मदती जागा आशिल्ली म्हणजे ती बी गव्हर्मेंट विकत घेवपाक तयार आसली, पूण हेजें सेटींग सारकें जालें ना. The allegation led to the BJP-led coalition government losing the support of one independent MLA. पूण सांजेर 7 वरां भितर एक लिटिगेशन म्हाजेर येता की हांव डील करपाक वत म्हणून. कितली डील म्हाजे पळय जाल्या पळय न्ही ती काडची, सरकारान म्हाजेर इन्क्वायरी बसोवची. सरळ चॅलेंज आसा म्हाजेर. ह्या सरकाराक पाठिंबो दिता आसतना आयज हो पाठिंबो हांव विड्रॉवल करता. आयज हांवें लेटर केला आनी हो पाठिंबो आयज विड्रॉवल करता. Goleli Shale Melauli. The protest by the residents over the Melauli site had started in February 2020. However, it got momentum from August, months after the government handed the documents of transfer of land in Melauli to the director of IIT Goa, Professor B.K. Mishra. In August 2020, the residents of Melauli organized a particularly unique protest, tying Rakis to the trees that the government had marked for felling for the proposed IIT project. Reasons for opposing the project are that the site is a forest area located at the foothills of the Western Ghats. The land is covered with cashew trees and the villagers claim have sustained them for generations. IIT मेगा प्रोजेक्ट जो आमच्या मेळावली गांवांत जावचो आशिल्लो तेका आमी विरुद्ध करता, तेका आमी ओपोज करता, कारण आमचे हांगसरले 10 लाख स्क्वेअर मिटर वचपाचे आसा आनी तेंचो हिडन अजेंडा आसा की ते 20 लाख स्क्वेअर मिटर घेवपाक सोदता. आतां तेंच्यांनी आमची दिशाभूल केल्ली आसा की ऑलरेडी सांगला 10 लाख घेतला म्हणून, पूण तेच्या फुडें ते 10 लाख आनी घेवपाचे आसा आनी ते येवजी ते आनीक दिशाभूल करता की आमकां ते जॉब दितले आनी कितें करतले म्हणून. ते आमकां कांयच नाका आनी आमी तांकां एक म्हटल्यार IIT खातीर 1 स्क्वेअर मिटर सुद्दां आमचो गांवचो दिवपाक सोदना. आनी आमचे ह्या एरियेन आमचे जे लोक आसा 4 किंवा 5 गांवाचे लोक त्या एरियाचेर तेंचें उत्पादन लागलेलें आसा. काजू किंवा तुमी माड अशें सगळें लागलेलें आसा उत्पादन आनी ताजेर तेंचें घर कुटुंब डिपेंडंट आसा. आमी कितें म्हणटा की ही जी एरिया आसा ह्या एरियेन खूब रान आसा, कांय न्ही म्हटल्यार लाखां वयर झाडां आसा आनी तितून कांय न्ही म्हटल्यार हजारांनी काजूची झाडां आनी बाकीची उत्पादनाची झाडां जी आमच्या गांवच्या लोकांनी लायिल्ली आसा ती आमकां मारपाची ना आनी तेजेर आमकां थंयसर कितें कॉन्क्रीट जंगल करपाचें ना.
जे जंगल आसा तेच आमी बऱ्या भशेन बाळगोवपाक सोदता, अजून पर्यंत बाळगीत आयिल्ली आसा आनी फुडें बाळगोवपाक सोदता. सो प्रोजेक्ट हो ज्या जाग्यार बॅरन लँड म्हटल्यार ज्या जाग्यार कांयच ना, नॉन फर्टायल लँड आसा, थंय व्हरचो म्हणून आमी आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन मागता. They are demanding that the proposed IIT campus is shifted to a different location where the ecological impact will be less severe. The site also houses an ancestral temple. The plot on which the IIT campus was slated to come up is a revenue land and belongs to the state government. However, the crisis has deepened because the villagers don't have the required documentation to prove that they have rights over the land. As per census records, around 81.38 hectares of the 1,629 hectares of land in Melauli is a forested area and also located to close proximity of the Bondla Madhayan Mahavir Wildlife Sanctuary. The Union Ministry for Environment, Forest and Climate Change in February 2020 declared the area as an ecologically sensitive zone. On January 6, the protest took a violent turn with the police resorting to lathi charge and the villagers responding to it by hurling stones. The protesters blocked the village entrance, ensuring that officials did not enter the site to undertake demarcation of the proposed campus site. सत्तरी मेळावली आमची आसा, सत्तरी माझी उलो आसा की हे जे कोण एकोस्कार आणि तो मंत्री बसला त्यांका हांगासून रेड्यागाडीच्या भितर आमी घेवपाचे आणि फुडे सरलो आणि आमकां ताड्यांनी धरो पडयली. आमी अशी निर्णय सर आणि आमच्या पोटाक पाय दवरले आनी पुलीस सगळे गेले. आमच्या लोकांक चेतून गेले, म्हाका चेतून माझ्या पोटाक पाय दवरलो जाणटे. जेन्ना एकोस्करान जेन्ना आमच्या बायले चेस्टार पाय दवरलो तेन्ना आमी सगळीं वायलंट जाली सामकी आनी कितें तरी मारले किंवा कितें तरी जालें. एकोस्करान अशें करूं जायना आसलें. बायले मनशाक कोण पाय दवरून वयता ताका आवड जन्म दिला, म्हाका सांगता आवडीक जन्म दिला आसता एकोस्कराक आमी मिलावलीचे लोक सोडचे ना. असली दादागिरी पोलीस पेटोवन उठोवंक जाय आनी गोंयची संस्कृती ही जी आसा ती शाळावली शेळ मेळावली वासीय जे आसा ते प्रकृती संपोषण जी आसा एक गोंयची संस्कृती आसा. कोणी ओपोज केल्यार ITI थंय घेतली, IIT थंय घेतली. IIT युवा म्हणजे गोंय राज्याक फेदर इन द कॅप. हांव थंयचो आमदार आसलो तरी बी कांय भायले लोक आनी कांय NGO तांकां भडकयता. तुळेली जी IIT आहा, हांव जो पर्यंत थंय राजकारण करता सत्तरीन ते उबे करून दवरतो. मेळावली IIT जातली कायदो हातान घेवपाक कोणाक मेळचो ना. सर ते डिमार्केशन कंटिन्यू जातले. डिमार्केशन कंटिन्यू जाता. तर तुमची दिल्ली विजिटेचेर Over hundreds of villagers for 3 days had major scuffle with the police, where members from both sides were equally injured. The villagers continued their 24/7 protest despite FIRs being filed against some of them and use of police force. Intensifying the protest against IIT, the support has begun pouring for Shel Melauli villagers from the localities nearby, with more than 5,000 residents of Pali, Hivrem, Maushi and Damshe taking on the streets extending support. आयज खरोच आमकां खंय तरी मातसो धीर मेळ्ळा. गोंय सरकारान आमकां खंय तरी तोडून दिल्लो आसून सुद्दां आमच्या गोंयच्या लोकांनी आमकां साथ दिल्लो आसा. खरेंच गव्हर्मेंट म्हणटा ते आमच्या बरोबर आसा हे दाखोवन दिल्लें आसा. आज गोंय सरकाराक आमी सांगूंक सोदता की एखाद्या समजता की बाबा फक्त 17-18 लोकांचे जागे आसा ना. हे पुराय गोंयचो विचार जावन आसा, गोंयचो प्रश्न जावन आसा आनी गोंयचो हो एक क्वेश्चन मार्क आसा की बाबा आमकां हांगा IIT नाका, मेळावलीन IIT नाका. हे सगळ्यांक सांगूंक सोदता. फर्स्ट अँड फर्स्ट जी PI कोस्कर आसा तेजेर जी केस घालूंक ना ती सगळ्यांक फर्स्ट केस घालूंक जाय ही आमची मागणी आसा. तेजेर बेगीनच्या बेगीन ताका टर्मिनेट करूंक जाय आनी लिगल तेजेर कारवाई जावंक जाय. सेकंड आमचो जो बांदव आसा मुरमुड्या गांवचो कल्पेश गांवकर हाका जेणीन पुलिसान अरेस्ट केला तो ST समाजाचो आसा. तेज्या आई बाबा ना. तर आमी गोंय सरकाराक सांगूंक सोदता असलो अन्याय कित्याक करता, आमच्या कित्याक अन्याय करता हो बंद करचो. बेगीनच्या बेगीन पुलीस सांगूंक सोदता की आमच्या अगेन्स्ट वचनाकात. आमी सगळे तुमचेच भावंड, आमी हे गोंय राज्याचे आमी लोक. तो ST समाजाचो जो कल्पेश गांवकर
हो आमचो एसटी समाजाचो मनीस आणि तो तेजी जमनी आहा त्याच्या जाणट्या नेणट्यान कोणी राखोन दिल्या त्या जमनी राखोन तो स्वता झगडटा जाल्यार त्या एसटी समाजाच्या मनशाक पळय न्हू अशें हॅरेसमेंट करता खंय पुलीस कॉन्स्टिट्यूशन दवरता आणि तेका आतां आमच्या एसटी समाज ऑल गोंयच्या लोकांनी तेका सपोर्ट करचो आणि एसटी समाज म्हणजे कितें तो एसटी समाजाच्या लोकांनी दाखोवन दिवचो. तिचे हे सगळे गावचे लोक आसा हे वेगळे वेगळे जातीचे आसा पूण आज आमी सगळे जाण एकजूट जाल्ले आसा. तशेंच गोंय राज्याचे जे एसटी लोक आसा तांकां आव्हान करता की तुमी सगळे जाण फुडें येवचे आमकां साथ दिवचो. तुमच्या साथाचो आमकां खूब गरज आसा आणि जे कायदे कानून जाणा आसा तांकांय सगळ्यांक आपयता आमी की तुमकां आव्हान करता तुमी सगळे जाण येवचे आमच्या सपोर्टाक येवचे आमकां साथ दिवचो आणि आमकां ह्या हुकुमशाहीतल्यान स्वतंत्र करचो. तर आमचे 70चे लोक आमचे भाव जर सांगतात की हे IIT नाका आमकां दॅट मिन्स नाका म्हणजे नाका ती कित्याक नाका कितें तेच्या फाटलो कितें हेतू आसा हो तुमकां ऑलरेडी आमच्या शेळ मेळावलेकारांनी सांगलेलो आसा. कारण आयज तेंच्यो ह्यो जमनी आहा पळय हे जमीन तेंच्या खातीर भांगर आसा आणि ह्या भांगरासून तेंचे जाणटे ते आयज सगळे जाणटे हांगा ह्या जमनीक उदासीर जगतात आणि आमकांय तेंच दिसता आमी हेजो 70कार आमी 70चे लोक आसा ते आमकां ही जमनी राखून दवरपाची आयज आमची पुराय आमकां खरोखरच गरज आसा. The unity of people compelled their local MLA and cabinet minister Vishwajit Rane, the brain behind the idea of shifting the IIT project from Sangam to Sattari, to bow down to the demands of his voters. हांव हात जोडून आयज विनंती करता आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक जे माझे मुख्यमंत्री आहा जे माझे नेते आहा की जे कितें केसीस फायल केल्ले आसा लोकांचेर ते तुमी फाटीं घेवपाची गरज आहा. हांव एक पत्र आयज बरयल्लें आसा मुख्यमंत्री की IIT आमच्या मतदारसंघात म्हाका नाका पूण आयज परिस्थिती अशी आयिल्ली आसा की म्हाका निर्णय घेवचो पडटा. म्हाका निर्णय घेवचो पडटा लोकांच्या हितान. म्हाका निर्णय घेवचो पडटा की लोकांक कितें जाय एन्ड हांव सदां लोकां वांगडा रावल्लो मनीस एन्ड हांव आयज निर्णय घेता. म्हाका दिसलें तरी बी IIT येवन आमचो विकास जावंक शकता पूण आयज जेन्ना लोकांक एक लोकांचे सेंटिमेंट IITचे विरोधान आहा आनी हे आमी पळयता ज्या दिसाच्यान पुलीस भितूर सरल्या आमच्या गुळेली पंचायतीन त्या दिसाच्यान रानांतल्यान वचून कांय मारामारी जाल्यो हे सगळे गोश्टीचो हांव निशेध करता आनी त्याच बरोबर हे जे पुलीस ऑफिसर जे कोणी महिलांचेर हात उखल्ल्या तांकां तेंचेर कारवाई करपाची हांव विनंतीचें पत्र आयज मुख्यमंत्रीक बरयल्लें आसा. आणि ह्या तरेचें वातावरण जे तयार जावंक लागलां हांव 70चे प्रत्येक नागरिकाक हांव विश्वास दिवंक सोदता की IITचो प्रकल्प गोंय राज्यांत आनी खंय वेल्यार जाता म्हाज्या मतदारसंघात हाडूं नाकात. म्हाका नाका तो IITचो प्रकल्प. म्हाका फक्त डेव्हलपमेंट आनी नोकऱ्यो आनी आमच्या भुरग्यांचो रोजगार होच एक व्हडलो प्रश्न आहा. आयज हांव तुमकां आश्वासन दिता की जो पर्यंत हांव राजकारणांत आसा जो पर्यंत हांव 70चो आनी वाळपय मतदारसंघाचो आमदार आसा तो पर्यंत IITचो प्रकल्पाची एक डिमार्केशन सोडून द्या एक फातर कोण लावचो ना कारण लोकांचो तेका विरोध आहा. आनी म्हणून हांव मुख्यमंत्रीक आयज पत्र बरयल्लें आसा की म्हाजो पाठिंबो आयज हांव विड्रॉ करता IITच्या प्रकल्पाक. म्हाका IIT म्हाज्या मतदारसंघात कदापि नाका. मुख्यमंत्रीन ते खंयच्याय दुसऱ्या मतदारसंघात वेल्यार जाता. ह्यान फुडें म्हाजो कसलोच प्रॉब्लेम पुलीस मात म्हाज्या मतदारसंघात धाडूं नाका म्हणून हांवें विनंती पत्रांत बरयल्लें आसा. The mounting pressure, not very good sign ahead of 2022 polls, forced the Chief Minister to set aside his administrative will and adopt a political strategy that ultimately led to scrapping of the project. राज्याच्या हिताचे लोकांच्या हिताचे हे दोन्ही गजाली कन्सिडर करून आम्ही निर्णय घेता. सरकार आज ह्या निर्णयापर्यंत आयला कारण इतके सगळे लोकप्रतिनिधी जेन्ना आरोग्य मंत्र्याकडे येता आरोग्य मंत्री ते माझ्याकडे येऊन त्यांना रिक्वेस्ट करता तेन्ना लोकप्रतिनिधींच्या भावनेचो आणि लोकांच्या भावनेचो आदर करून आमी हो प्रोजेक्ट 70तल्यान जो आसा हो शिफ्ट करता. बट गोंयांत वेगवेगळे खंय तरी हो प्रोजेक्ट जावचो हाजे अनुसार सरकाराचो प्रयत्न हो कंटिन्युअसली आसतलो. त्या अनुसार आमी IIT तेजे डायरेक्टर्स आनी बाकीच्यांकूय बी आयज कळयतले आनी फुडले डिसिजन जे आसा ते फुडें घेतले वयतले. थँक्यू. People across Goa, including political parties across the spectrum, congratulated the villagers. Although the project has been shifted, cases filed against the villagers still remain. Now there is a growing chorus demanding withdrawal of those cases. उसे होल्ड पे रख दिया है. मालूम है सबको? पता लगा ना? ये आप सबकी ताकत है. दिस इज योर पावर. कि कितना बड़ा MLA हो, कितना पैसे वाला MLA हो, कितना पावरफुल शक्तिशाली MLA हो, कितनी बड़ी सरकार हो, जब तक आप लोग परमिशन नहीं दोगे, जब तक आप लोग एकजुट होकर इकट्ठा होकर यूनाइट होकर इन बड़े बड़े नेताओं से लड़ोगे, तब तक
ये आपको कुछ नहीं कर सकते। तो एकजुट रहना है, यूनाइटेड रहना है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपकी जो लड़ाई है, जो फाइट है आप लोगों का, आपका जो संघर्ष है, आपका जो आंदोलन है, इस आंदोलन में, इस फाइट में हम सब आपके साथ हैं। आपकी जो डिमांड्स हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं और हमारा भी यही मानना है कि जैसे आपके घर में कोई बिना आपसे पूछे, बिना आपका परमिशन के आपके घर में नहीं घुस सकता, ये भी तो आपका घर है। आपके घर में बिना आपका परमिशन के कैसे कोई आ सकता है? बिना आपसे सहमति लिए नहीं आ सकता ना। तो उसी हिसाब से ये एरोगेंट गवर्नमेंट जो है, एरोगेंट एमएलए जो है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि बिना लोकल लोगों से बात करे, बिना यहाँ के स्थानीय निवासी से बात करे, आप उनके घर में ऐसे नहीं घुस सकते। आप बिल्कुल भी इस प्रकार से नहीं कर सकते। हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। आयज अशें दिसपाक लागलेलें आसा की एक खंयचो तरी आमचेर हॅरेसमेंट जावपाक लागलेलें आसा आनी जेन्ना स्वता गव्हर्मेंटान जेन्ना तेंच्या कॅबिनेट मिनिस्टरान आनी सीएमान सांगलेलें आसा जी ही केसीस जाल्लेली आसा मेळावळी आयआयटीक लागून ती आमी विड्रॉ करतले म्हणून जेन्ना एक गव्हर्मेंट स्टेटमेंट दिता एक कॅबिनेट मिनिस्टर आनी सीएम म्हणटा की आमी केसीस विड्रॉ करतले म्हणून, जाल्यार आयज पर्यंत ही केसीस विड्रॉ करपाचें कित्याक जावना? आयज पर्यंत आमकां डेली हाडून हांगा बसून इन्वेस्टिगेशनूय कित्याक जायना? तो खंय तरी दुबाव दिसता आनी आतां जे पर्यंत आमकां पुलिसांनी सांगलां त्या प्रमाणे अशें दिसपाक लागलेलें आसा की फाल्यां आमकां ते अरेस्ट दाखयतले आनी आमकां पर्सनल बॉन्ड शिवटी 25,000ची शिवटी दिवन आमकां रिलीज करतले. To ensure smooth sailing henceforth, the government is considering setting up of a committee of educational experts to identify and explore sites to set up IIT campus. Government's own land spread across lakhs of square meters in the areas of Ponda, Talegaon, Sangam are under discussions. That's all for today. Thanks a lot for watching Go Ahead. Marching to new heights of development under the dynamic and young leadership of Dr. Pramod Sawant. A visionary leader, a meticulous administrator, tirelessly working on the dream to take Goa ahead. Goa Ahead is brought to you by the Department of Information and Publicity, Government of Goa.